येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. आत्महत्या केल्ल्या मनशाच्या मरणा विशीं काणकोणकारांक दुबाव. म्हयन्या आदीं मेळिल्ली कूड पूण अजून मेळूंक ना पोस्टमॉर्टमाचो निकाल. गोंयांत वाजतात हर घर जलचे दोल. रवी नायकानय उदक अरबी राष्ट्रांत धाडपाची दिल्ली आयडिया. गोंयभर चल्ल्यात उदकाचे हाल. सांत अंद्रेच्या लोकांक अधिकारी सांगतात तांचे कडेन ना खंय परमनंट सोल्युशन. मंत्री तुमच्या दारी. भाजपा सरकारची मोहीम चल्ल्या नेटान पूण केपेचे बसके सरपंच पंच वांगड्याक घेतले ना आवाठात. मंत्री न्हय, हे चल्ला भाजपा तुमच्या दारात. बेतलाच्या पंच सरपंचाच्यो खर प्रतिक्रिया. आणि आतांचे कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकारान हर घर जलचे धोल बडयले पूण बांबोळी वाठारात 4 दीस उदकाचो पत्तोच नासता. सांत अंद्रेच्या आदल्या सरपंचान सांतिनेजच्या PWD ऑफिसांत वचून ऑफिसरांक जाप विचारलो. ते सांगतात टेम्पररी सोल्युशन मेळटले, परमनंट सोल्युशन ना. प्रेशर क्रिएट जायना खंय. लोक विचारतात प्रेशर क्रिएट जायना हो लोकांचो प्रॉब्लेम. पळयात हर घर जलची सरकारी हलचल. प्रेशर ते पावस पडटकूच येना जाता कोदळां उदक फिल्ट्रेशन जायना तबडी वाडटा. पण आता आम्ही हे तुमचे सांगपाचे लोकांक बाबा अशें अशें सांगना काय तुमी सांगपाचे ना. तुमी आमचे काही मिटींग घ्या सांगून हांव हाडटा लोकांक तुमकां बाबा आमकडे नाही. आमी नॉट टेक्निकल दीस आनी रात सेम प्रॉब्लम ऑल दीस 10 years उदकाचेंच. टँकूच तर बरो ना जाल्यार उदक कशें तें लोकांक उठोन सद्दां फोन येता आमकां उदीक ना. आतां तेका लागून आमी थोडे मेंबर बाती आनी आमचो रातेश वॉर्ड नंबर 1 आमी तेका एक आनी हाका जेईक मेवता म्हणून तेका हें केलें आमी आतां. पूण तेणें सांगला तो म्हणटा टेम्पररी सोल्युशन, परमनंट कांयच ना. जाल्यार आमी परमनंट सोल्युशन तर आमी करपाक जाय. शंबर फावटी येवची पडली ना आमी. आतां म्हणटा तो आपूण एक सोडटात जाल्यार उदीक आसा जाल्यार कित्याक सोडिना. मेन प्रॉब्लम म्हाका तें जाता दिसता. उठ बस शॉपाचेर फोन करपाक लोक वता उदीक ना हे आतांचे न्हू आतां फॉर लास्ट इयर. तेणें आतां आमच्या एक फॅमिलीन सांगलें 24 hours उदीक तेणें म्हणून टँकूच बरो ना उदीक खंयचें सोडटा हें करतलें तें. आमी बसोन थिंगा जगडटा हेणी पळोवंक जाय मातशें. वी आर नॉट अ टेक्निकल ऑथॉरिटी. ते सांगता वोपा प्रॉब्लम जाला प्लांटाक हें तें. हांवें सांगलें का तुमी एक मिटींग घेया तुमचे वयले कोण लेवलर आहा ते जेई सगळे मेळा आनी बसान उलया. डायरेक्ट आमकां फायनल सोल्युशन दी कितें पळय तें म्हणटा हांव तेका आतां टेम्पररी आमकां नाका. पूण आतां कितले दीस जाले उदक दीस म्हणून चालूच आहा तें आमकां. आतां सद्या आमकां 2-3 दीस जाल्यार उदीकूच ना. 8 दिसांनी प्रॉब्लेम जाता. 8 दिसांत 2 दीस नासता, 4 दीस येना. काय जाता प्रॉब्लेम. आतां हे कितें म्हणटा मेन लायनी प्रॉब्लेम प्रेशर क्रिएट जायना म्हणटा. आतां प्रेशर क्रिएट जायना तो आमचो प्रॉब्लेम न्हू तेंच्यांनी पळोवप तो. आमी खंयचे पळयतले. आतां जर ह्या दिसांनी अशें ना जाल्यार पावसानूच उदक ना जाल्यार गिमानान कितें जातलें मार्च एप्रिलान आमकां कळेल ना. ही कळेल ही म्हणटा ही कळेल. आतां कोणाक म्हणून आमी मेवपाचें हिसो ताचेर गेले तें उदक पडना म्हणटा. ते म्हणटा आमी कितें करतले पडल्यारूच आमी लोकांक दितले न्हू म्हणटा. तर तांगेर उदकूच पडना जाल्यार खंयचे दितले. सगळें आहा हे कडेन न्हू तें कितें करपाचें आहा तें. हांव इतलें मागता गव्हर्मेंटा कडेन मातशें ते इश्यू आमकां पळोवंक जाय. लास्ट 10 years वी आर सफरींग फॉर दॅट. हांव म्हणटा मातशें पळया येवन वयर बसोना कांय वयर मातशें गांवांनी भोंवा आनी ते पळया बाबा लोकांचे कितले हाल जाता पळय ते. ते म्हणटा कितें हे ऑफिसान येवन विचारत जाल्यार म्हणटा ते आमकां प्रेशर सोडिना म्हणटा. ते वपासून प्रेशर सोडटा म्हणटा तो प्रेशर म्हणटा आमकां येना म्हणटा. आतां ते एक सांगता हे एक सांगता आतां कोणाचें आयकोपाचें आमी. हांगा येवन विचार जाल्यार तेंचेर घाल ते म्हणटा हेंचेर घालता ताकीन उदीक पडना म्हणटा. लोक म्हणटा लोक म्हणटा आमी कांय पळयना म्हणटा. आमी मेन लायनीचे आमी कशें पळयतले. ते मोठ्या मनशांनी पळोवपाचें न्हू व्हडल्या मनशांनी. आमी आमच्या टाकयेन जर उदीक पडलां तें आमी जबाबदारी घेता. टाकयेन उदीक पडलां तें आमी गांवांक सोडपाचें. आमच्या टाकयेनूच जर उदीक पडना तें आमी कशें जबाबदारी घेतली. लोकांचे हांगा उदकाचे हाल चल्ल्यात. लोक आड्डी मारतात हे आमदार मंत्र्या मेरेन सगळ्यांकच खबर आसा. हे फाटभुंयेर गोंयचें उदक अरब देशांनी धाडपाची आयडिया रवी नायकान कांय दिसां आदीं मांडिल्ली. म्हादय आटल्या आनी तुमी उदक भायर धाडपाच्यो गजाली सांगता. पत्रकारांनी तेन्नाचो आमदार रवी नायकाक विचारिल्लें. आयकात रवीन दिल्ल्यो भन्नाट जापो. उदक एक्सपोर्ट करा म्हणटा. ते पेट्रोल दिता आमकां आमी उदक दिवले. ते पेट्रोल दिता आमकां आमी उदक दिवले. हे इरिगेशन ना. Sir, you intend to export water? Yes, definitely. Why not? From where export karta hai? Where? Dubai countries. No. Yeah, Arab countries. Are you intending to export water through the Security Department or something like that, or through private process? No. See, these government have to prioritize. All this. Entire Goa we can put dam and we can store water. And that water we can
गोवा and also Maharashtra, our country. फाटल्या म्हयन्यात आत्महत्या केल्ल्या मनशाच्या मरणाच्या तपासाविशीं काणकोणच्या लोकांक दुबाव आसा. सुमार म्हयने आदीं त्या मनशाची कूड मेळ्ळी, पूण पोस्टमॉर्टमाचो निकाल अजून मेळूंक ना. त्या मनशाच्या सगळ्या आंगाचेर खूब जखमो आशिल्ल्यान ताचो खून जालो असो दुबाव तयार जालो. कसली चवकशी करिनासतना ह्या मरणाक आत्महत्या अशें लेबल लायिल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला. ह्या प्रकरणाचो सोद लावपाक आनी कळाव जाल्यार मोर्चा काडपाची धमकी आतां थळावे दितात. पळयात. चंद्रशेखर वेळीप हांच्या गांवाचे सगळे लोक म्हणतात की ही सुसायड न्हय तर एक मर्डर आसा आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान काणकोणच्या पुलिसांनी खंय इन्व्हेस्टिगेशन करचें. ह्या विशयाचेर जेन्ना काणकोणच्या पुलिसां कडेन ते मेळ्ळे त्या वेळार काणकोणच्या पुलिसांनी ज्या पद्दतीन तांकां एंटरटेन करपाक जाय आशिल्लें तें केलेंच ना आणि अजूनही पोस्टमॉर्टमाचो रिपोर्ट आयलो ना. देखून काणकोणच्या ह्या लोकांनी आयज काणकोणचे आराध्य दैवत आणि काणकोणचे विश्वासू दैवत म्हणून जाका वळखता अशा मल्लिकार्जुन देवा कडेन घराणें घायलें की ज्या मनशान हाची मर्डर केला ताची बेगिनान बेगीन खंय चवकशी जावची आणि ताचो शोध लागचो आणि इन्व्हेस्टिगेशन बेगिनान बेगीन फुडें पावचें. आणि जर तर हाज्या फुडेंय कांय दिसां नंतर हे इन्व्हेस्टिगेशन जरी तडीक लागलें ना जाल्यार हे लोक एकठांय जावन वेगवेगळ्या गांवांनी मिटिंग्यो घेवन हाची फुडली खंय गंभीर स्टेप्स घेतले, गंभीर पावल घेतले. नुवें श्रीस्थळ काणकोण हांगासरल्या सुमार 25 वर्साच्या युवकाची एक डेड बॉडी तळपण न्हंयच्या करमळे हांगासरल्या न्हंयच्या पात्रांक मेळ्ळी. ताच्या उपरांत ह्या बॉडीची चवकशी जावची, ती नैसर्गिक मृत्यू आशिल्ली काय सुसायड आशिल्ली हाची चवकशी काणकोणच्या पुलिसांनी लावन धरची. देखून नुवें हांगासरल्या गांवकऱ्यांनी काणकोणच्या पुलीस स्थानकाचेर आपली धडक दिली, पूण ह्या विशयाची ज्या तरेन चवकशी जावपाक जाय तशी जालीच ना. कितली वर्सां गेली? वस्तू तरी 27 वर्सां. आज कितले दीस जाले? 23 दीस जाले. आणि तुमकां कितें हाचे दुबाव कितें सांगलें? आमकां मारला कोणी, आमकां दुबाव असो कोणी मारला. कित्याक चेर पयल्या हात मोडलो आनी ते पांय फ्रॅक्चर जाल्ले आमकां कोणी मारला. हे आमकां आमी आनी डॉक्टर अजून पर्यंत जाल्ले बॉडी आमी स्वता हे काडली न्हू. आमकां डावट आहा मारला म्हूण कोणी. पुलिसेक जेन्ना गेले तुमी तेन्ना पुलिसांनी तुमकां कितें सांगलें? पुलिसांनी आमकां करता आमी आसा कळ्ळें तुका. आनी कांय सांगला आमकां तुमी आमकां चल्ले आमगे सगळ्यां रिपोर्ट जाली. आमचो खंयचो हांगा पुण्यार हाडलो रिपोर्ट येयलो ताजेर आमकां कांय आमकां सांगला कांयच सांगला तुमी. तो तेगे बॉडी खंय मेळिल्ली? बॉडी फोंडार मेळ्ळी. जर अशें जर उरलें जाल्यार मागीर आनी फुडें हेजे फुडें कितें करतले? वगीत रावतले काय तुमी आनी कितें? फुडें आमी कितें करपा जाय न्हू आमकां. कितें फुडें आमकां वाठारान मेळून आमकां कितें पांय दिवपा जाय आनी कितें करपा जाय. मागीर ताचो आवाज उठोवपा जाय. आमकां कितें आमची भुरग्यां फाल्यां आज आमी ही चवकशी केली जाल्यार फाल्यां दुसऱ्या करूं शकता. सांग तेगे बॉडी आनी गाडी खंय कशी कितें आसलेली, कितें सिच्युएशन कितें? त्या आयडी आसली ती बॉडी ती तेमी पोलिसांनी तेमकां म्हणून हाडली, तेमी अशी भायर हाडली. मागीर तेमकां तो मनीस कोण तो वळखूंक कळना म्हणून तेमी थंय हाडली. मागीर तेन्ना जेन्ना तेगे बॉल्सा मोबायल मेळ्ळा तेन्ना तांकां कळ्ळें आमकां मनीस म्हणून. हय. मागीर ते नंतर गाडी तेजी हायवेचेर तिशे कडेन आसली गाडी. पळोवंक गेल्यार 700 किलोमीटर आहा, 700 मीटर आहा आनी भायल्यान तर गेले जाय 250 मीटर आहा. पूण तुमकां तेजे मर्डर म्हणून खंयची खंयची गजालीचे डावट आसा? मर्डर म्हणून कशें आहा, ते आंगा कपडे नासले, हात मोडला आसलो, चप्पल ना सोड उदका व्हांवन गेले, तोंड फुटले आहा, तकली फुटले आहा. हय. तशें आमकां डावट कितें तेका मरण अशें. तुम्ही पीआय मेळून सांगले बाबा मर्डर अशें आसा म्हणून. मागीर पीआय रिप्लाय कितें दिता? पियान सांगला पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येवता तेजेर मागीर इन्क्वायरी चलता. आनी तेजी तोंडा पयल्या ते आमकां कोणी तरी तेल मारलें दिसता. कशें तेल मारला कितें आमकां खबर ना. कितें तरी मारला तोंडाक आनी तोंडा वळखोंक कळनासलें. आमी एक्शन घेतले फुडें तेमी तर कांय हें करना जाल्यार. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येवता आहा तो येतगीर कितें हें करतले मागीर तेजे नंतर आमी हें करता एक्शन मागीर फुडें चालू उरता आमगे प्रोसेस चालू उरतलो. काणकोणांतल्यान गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर. आतां एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. केपें मतदारसंघा खातीर मंत्री तुमच्या दारीची बसका जाली. बेतूल केपेंचे ओएनजीसीत जाल्ले केपें वाठारांतल्या पंचायत वांगड्याक गेटी भायर आडयले. हे पक्षपाती घडणुकेक घेवन पंचायत मंडळांनी तिडक उक्तायल्या. हे मंत्री तुमच्या दारात न्हय, पक्ष तुमच्या दारात. सरपंच पंचांनी मिडिया मुखार तिडक उक्तायली. मजगती सगळे सरपंच आनी पंचा बरोबर परत बसका घेतलो अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन मिडियाक सांगलें.
पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल आणि पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टाक बरोबर घेवन केप्यां बसका घेतली. मंत्री तुमच्या दारी निमतान बेतलांतले ONGCत ही बसका दवरली. आजी माजी मंत्री, तांचे PA, फोटोग्राफर, कर्मचारी सगळ्यांक भितर घेतले. पूण केपे मतदारसंघातले सरपंच पंच वांगड्यांक मात आडायले. पुलिसांनी आणि सेक्युरिटीन कशे तरेन अपमानाची वागणूक दिली ते कॅमेऱ्या मुखार सांगला प्रीतम देऊलकार आणि दामास्को डिसेल्वान. आज मुद्दो जाला आमकां पंचायत बॉडीक भितर वचपा जायना, इलेक्टेड आहा थिंगा जाल्यार आमकां तरी भितर एंट्री ना. जाल्यार ज्या मनशांक घर बसयल्या लोकांनी तांकां तांचे PA, तांचे पर्सनल फोटोग्राफर्स हांकां भितर एंट्री कित्याक? जेन्ना हें गव्हर्मेंट फंक्शन जाल्यार गव्हर्मेंट फंक्शन कर. पार्टी फंक्शन तरी जाता जाल्यार पार्टी फंक्शन करपाचें. मंत्री तुमच्या दारान म्हणटा हांगा जायना, हिंगा पक्ष तुमच्या दारां जाले. आनी हे सरकारान हाचेर बरो विचार करून नोंद घेवचो. हे तुमी पळय केलां ते तुमचे रिटायर जाल्यार तांकां पोते सत्य काडपाक करपाक काय लोकांले बेनिफीट करपाक, लोकांले वरचणे आहा त्यो सुटावी करपाक. So when I came here, always end inside. And हांव हांगा गेटी पावले, म्हाका कॉप सांगता सायडीक सर. हांवें सांगलें आम सरपंच. नाकेरी बेतुलांतलो सरपंच हांव. ना अलाउड ना म्हणपाक लागलो. वेन एक्स आहा तांकां आमचे डेप्युटी CM आसतो एक्स, Mr. Babu Kavlekar is being called inside. Why X are called inside when it is a formal invitation? हे इनफॉर्मल जाले ना, ही पार्टी कशी जाली हांगा. तुमकां कितें आपयल्या काय म्हणून व्हेरी माझे सेंटिमेंट्स व्हेरी हर्ट जाले. म्हणजे एक सरपंचाक हांगा रेस्पेक्टूच ना कसो जालो. सो म्हणून तुम्ही आता हय, तांचो तो सेक्युरिटी इन्चार्ज आसता ताणें म्हाका सांगलें भितर वचपाक अलाउड ना. सो म्हाका म्हणपाक लागलो सागर तेका इन्स्ट्रक्शन आशिल्लें फ्रॉम मामलेदार, तांकां हाडिनाका म्हणून. मीन्स आमकां हांगा येवन वालोर ना जाल्यार खंय आसा आमकां वालोर? वाय आय एम अपॉइंटेड एज अ सरपंच. थळाव्या आमदाराक सरकारी निमंत्रण असले खरे, पूण ग्रामसंस्थेचे प्रतिनिधी आशिल्ल्या पंच सरपंचांक भायर हाडयले. ताचो निषेध म्हण थळावो आमदार एल्टन डिकॉस्टाय भायर रावलो आणि ताणेय ह्या पक्षपाताचो निषेध केलो. भायर रावपाक कारण कितें? ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टुरिझम बाबा रोहन येयल्लो, बाबा PWD मिनिस्टर बाबा निलेश काब्राल आणि आमगे सुभाष बाब येयल्लो. आणि अलॉंग विथ पंचायत मेंबर्स आमी पयले कोर्टाको इन्स्पेक्शन केलें आनी ONGC येयले. सो जेन्ना ONGC आमी भितर सुद्दां आसना इश्यू कितें जालो की सगळे मिनिस्टर्स आनी हांव भितर गेलो आमगे लोकल बॉडी पंचायत बॉडीक आमगेल्या भायल्यान येयलो अलॉंग विथ द सरपंच. It was very insulting and humiliating. And it is आता कळ्ळां की हिंगा तेंगे सिक्युरिटी इन्चार्ज कोण सागर म्हणून सागर आनी मामलेदारान प्रतापान इन्स्ट्रक्शन दिली तांकां भायल्यान दवरले. And after inspired telling ONGC officers telling them to allow them inside, they have not allowed them. प्रश्न ही मीटिंग ऑफिशियली असली, प्रायव्हेट असली काय गव्हर्नमेंट असले? ऑफिशियल आली बट आम्हाला खबर ना कोण येयले. हे ऑफिशियल जालें ना, हे सरकाराक जालें, हे पार्टी जाला, हे पार्टी पण आता तू कित्याक भायर रावलो तर मागीर? MLA तू ना हांव भायर येयलो अंडर प्रोटेस्ट बिकॉज वेन द लोकल बॉडी वर नॉट अलाउड इनसाइड. एज अ MLA आय थॉट लायक दे वूड इट इज माय ड्युटी टू बी विथ द पीपल ऑफ दिस विलेज. बसका सोंपोवन रोहन खंवटे भायर आयल्या उपरांत सरपंच पंचांक भायर हाडयल्ल्याचे कळ्ळे. ताणें जिल्लो अधिकाऱ्याक चौकशी करपाक लायल्या. ते भायर परत ताजे बरोबर बसका आफयतलो अशें उतरय दिले. मिडिया मुखार हे उतर दिल्या उपरांतच ह्या नाटकाचो पड्डो पडलो. When we came in, we were made to understand that the panchayat was not allowed inside. So दोनदा आम्ही थिंगान धाडले. I think there was some person from ONGC or representing ONGC who has played foul with the people. Every person who is elected has a role to play. तो पंच मेंबर असो, सरपंच असो, ZDP असो, आमदार असो, मंत्री असो. And everybody, when we are coming here as a government, it is our part that we take the panchayat and talk. There has been some miscoordinations, purposely or intently or not intently. I am not commenting right now. पण ताज्या मागीर आमी एल्टनाक सांगिल्लें यो म्हणून, बट दे हॅव बीन एग्रीड दॅट द वे इट्स बीन हँडल्ड एंड आय कॅन अंडरस्टँड देअर सेंटिमेंट्स दॅट इट फील व्हेरी इन्सल्टिंग एट द एंट्रन्स यू आर आस्किंग इलेक्टेड मेंबर्स टू स्टॉप. वी हॅव आस्क्ड द डेप्युटी कलेक्टर अलॉंग विथ द मामलेदार टू हॅव अ जॉईंट मीटिंग विथ द पंचायत, विथ द MLA अँड द ONGC ऑफिशियल्स, लिस्ट आउट ऑल द इश्यूज, गेट इट टू आमच्या नजरेत. ताजे कडल्यान फुडें कितें करपाक जाय वी वील टेक इट वन बाय वन. आम्ही जेन्ना उलयता पंचायत नासलेला मागीर मॅटर कितें खंय डिस्कस जाता. ताज्या खातीर आज जे डिस्कस जाला ते म्हाका दिसता पंचायतीक घेवन आमी परत रिडिस्कसूय करतले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. निवृत्तीचे पिरायेचे नेम बदलून सरकारी कर्मचाऱ्यांक 60 वर्सां जावच्या पयलीं निवृत्त करपाक लागल्यात. सरकार मर्जींतल्या लोकांक फाटल्या दारांतल्यान सरकारी घरांत घुसयता.
भलायकेच्या कारणांक लागून कर्मचाऱ्यांनी काम करूंक ना जाल्यार तांकां भायर काडटले अशी शिटकावणी सरकारान दिल्ली. पूण हाचेर चवकशे खातीर वैजकी समिती ना, टीएमसीन आरोप केला. गोंय राज्य नागरी सेवा निवृत्ती नेम 2000 समन जाल्या उपरांत आतां 22 वर्सां परस चड तेंप गेलो. आतां सरकारान फकत राजकीय फायद्या खातीर चालीक लावपाचो निर्णय घेतला अशें टीएमसीचो प्रवक्तो त्राजानो डिमेलोन सांगले. सरकारी कर्मचारी आशिल्ल्या सुस्त लोकां आड कशी कारवाय करतले ते स्पश्ट करपी श्वेतपत्रिका सरकारान काडची ताणें मागला. हे रूल्स रिटायरमेंट रूल्स आता एका म्हणटातूच रिटायर रूल आता त्या ऑफिस त्या नोटिफिकेशन ऑफिस मेमोरंडम काढला की अमके रुला प्रमाणे आम्ही ऍक्शन घेतले. आता लेथार्जिक स्टाफ जी म्हणटात तो कितें ताका एज लागना. स्टबन स्टाफ जे आसा लोकांक केअर करिना हो स्टाफ चड करून पॉलिटिकली कनेक्टेड असतात आणि ते तरुण असतात, ते कोणाक केअर करिना. पूण हांगासर कितें म्हणटा अंडर द रिटायरमेंट रूल्स ग्रुप ए एंड बी तो रिव्यू जातलो एट द एज ऑफ 50 आणि ग्रुप सी तो जातलो एट द एज ऑफ 55. लेथार्जिकाचो 55 तूं ऑफिसान वयशी नये भुरगे जे कन्फर्म जाल्यात जेन्ना ते म्हणटा आमी फारीक केला कोण आमकां कट्टलो तिंचेर काय ना. सो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ सेइंग that you are going to take action against indisciplined staff. Indisciplined staff comes only after 50 and 55 years, not before that. So this is the backdoor entry, this is TMC charge. Government should clarify on this. You don't try to put the staff and try to reduce their age and put your favored unemployed youth in those places. Mukhyamantri next statement karo. We will crack the whip against lethargic employees following many complaints. And strict action will be taken. Yes, सप्टेंबर 21 तारखेक थरम केलो. त्याच दिसा टीएमसी मागणी केलेली. मुख्यमंत्रीन असले स्टेटमेंट दिवन गव्हर्नमेंट सर्वंट्साक धमकी हे बंद करचे. He should come out with a white paper with how they will take that action on lethargy. How they will decide that he is a lethargy. काय सरकाराचे काय मंत्रीचे काय कोणाचे तरी व्हडल्या लिडराचे बीजेपीचे लिडराचे आयकॉनाक लायक म्हणून त्या वेचेर एक्शन घेतले. सो टू पुट डावन द गायडलायन्स. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. कुणेच्या कोमन्यात जमनीचेर येवपी कर्नाटकांतल्या चित्रपूर मठाचो मुद्दो परतून एक फावट कुणे ग्रामसभेत तापलो. बरेच वादावादी उपरांत ग्रामसभेन मठाक दिल्ली कंडिशनल ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट रद्द केली. लोकांचे इत्से आड पंचायतीन मठाक कंडिशनल ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिल्ल्याचो आरोप वांगड्यांनी केल्ल्यान कुंडय ग्रामसभा तापली. आता 1 वर्स जाले कुंडयचे थळावे लोक ह्या मठाक विरोध करतात. ह्या प्रस्नाचेर गांवच्या लोकांनी सरपंच आनी पंचाक धारेर धरून मठान आपले बांदकाम परवानगे प्रमाण करूंक ना आनी फार्म हाऊस बांदपाच्या नांवान मठान 3 माळयेचें बांदकाम केलां. परवानगी नासतना 2 बोर बांयो खणिल्ल्याचो आरोप केला. त्या कोर्टाच्या ऑर्डरीक तरी 1.5-2 वर्सां जाली. आता ह्या ऑर्डरीक कितके तेंका वेलकम दिता. What is the definition of verify? नाही खंय गेले केले आमच्याकडे केले. तुमका कोर्टाची ऑर्डर कशी आसा? 7 कंप्लेंट मध्ये एकट्याकडे जर आपण हाडले तुम्ही ह्या सेक्रेटरी डिस्कस केले एक ट्रान्सफर जाता इकडे गेले डिस्कस कोणा आपप ना कोणा हाडप ना कोणा डिस्कशन करप ना. एका म्हणटा व्हेरिफिकेशन एका म्हणटा व्हेरीफाय करप. मागीर ते तुम्ही केले कोर्टान ऑर्डर दिल्या त्या प्रमाणे जी ऑक्युपन्सी त्यांच्यानी दिल्या ती कंडिशनल दिल्ली आणि तितून त्यांच्यानी क्लॉज घातला की मार्क केल्ली एक PWD TCP डिपार्टमेंट आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. म्हणजे सांगपाचें म्हणल्यार हे जे मार्क केल्ले ते फक्त तांकां फुडें उदक दिवपाक इलेक्ट्रिसिटी घेवपाक हे ताका कंडिशन घातला आणि ती दिल्ली. सो आमी ग्रामस्थांनी आमची मेजॉरिटी करून जी आमचे ग्रामस्थ आहा पुणे गांवच्या यांच्यानी मेजॉरिटी करून ती फोर्सफुली आमी रिवोक करून घेतली. तितून भितर आमचे 5 पंच जे आमचे आशिल्ले जे न्यूली इलेक्टेड आहा त्यांच्यानी आमकां सपोर्ट केलो की हे इलिगल आहा हेजेर रिइन्स्पेक्शन जावपाक जाय ऑक्युपन्सी दिल्या ती रिवोक जावपाक जाय म्हणून. आणि तितून 2 जे पंच आसा एक विश्वास फट्टे आणि दुसरो मनीषा कुंडयकर नायक कुंडयकर हिणेन ते सपोर्ट करूंक ना. आता खंयच्या बेसिसाचेर करूंक ना ते आमकां खबर ना. तितून तेंच्यांनी
बॉडी मिटींग जी जाली, ह्या बॉडी मिटींगेकूय बी तेंच्यांनी प्रपोज आनी सेकंडर म्हणून तेंच्यांनी सायन मारले, आपलें नांव घातलां. म्हणजे खंय कसलो इंट्रस्ट तांकां आसा कितें तें खबर ना. आमच्या गांवचे बरे फ्युचराक लागून जे कितें इल्लिगल चल्लेले आमचे कोमुलदास जाग्यार जे इल्लिगली कितें लोक भायले येवन करताले हें आमी स्टॉप केलां. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नाईक. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरान घडोवन हाडिल्ल्या राज्य पावंड्यावयले फुगडी सर्तींत गोठावाडा बेतोडेच्या सातेरी कला पंगडाक पयलें इनाम मेळ्ळें. दुसरें इनाम बायरिलवाडा केरी सत्तरीच्या पार्वडेश्वर महिला मंडळाक आनी तिसरें इनाम वागोण दाबाळच्या सातेरी स्वरांजली गटाक मेळ्ळें. पळयात. फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिरान घडोवन हाडिल्ले 14वी राज्य पावंड्यावयली फुगडी सर्त आयतारा कला मंदिराचे माचयेर जाली. हे कार्यावळीक कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. पळयात. या भारतान भितर अशे तरेचे खंयच काही गोष्टी घडनात आणि म्हणूनच कला सांस्कृतिक संचालनाच्या अंडर ज्यो काही गोष्टी इन्स्टिट्यूशन्स आसात थंय ह्या कलेक आणि संस्कृती जतना खातीर एक योग्य तरेचे व्यासपीठ आज राजीव गांधी कला मंदिरान मेळून दिल्ले आसा. म्हणूनच खंयची संस्कृतीचे किंवा व्यासपीठ जर आमी निर्माण करतलो जाल्यार विचार हो एक खूब महत्वाचो आसा. त्या विचारांतल्यान आमकां सगळ्यांक सुविचार मेळटा. त्या सुविचारांतल्यान आमकां व्यवहाराच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां मत व्यक्त करपा खातीर आनी त्या व्यवहारांतल्यानूच एक संस्कार आमचेर घडत आसा. ज्या वेळाचेर आमी फुगडेची पूर्व तयारी करता आसतनाच फुगडेचे विशेष नर तर ह्या सामाजीक मळाचेर ज्यो काही जडणघडणूक ज्यो घडटात तातूंत विचार आमी चर्चाय करतात आनी त्याच एका फुगडी जो कलाकार जो आसा ताका एक वेगळी आपल्या वैयक्तीक जिवनाक एक दिशाय मेळटा. आनी म्हणूनच गोंय सरकाराची वेगळी आणि त्याच बरोबर एनजीओ म्हणू नाका वेगळी आस्थापना म्हणू नाका आज कलेच्या व्हडाचेर खूबच काम करता आणि आमकां खूब उमेद भोगता की तुमच्या सगळ्यांचो आदर तुमच्या सगळ्यांचो मान राखप हे आमचे पयले कर्तव्य जावन आसा. बक्षिसा खातीर काम न करता आसतना प्रॅक्टीस न करता म्हाका खबर आसा 108 पंगडा पैकी प्रत्येक जो स्पर्धक ह्या स्पर्धेक जो वांटेकार जाल्लो आशिल्लो तो बक्षिसा खातीर जावन आशिल्लो. आपूण ह्या मातयेंतलो एक गोंयचो दीस कलाकार. ह्या गोंया खातीर कितें तरी देणें लागता आनी ते देणें मुखार दिवपा खातीर आज जितलें म्हजे कडेन शक्य जातलें तितलेंच आमी करपाक जाय. हो तुमचो एकमेव उद्देश घेवन तुमी ह्या स्पर्धेक देविल्ले आसात त्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नाईक. 18 तारीख सोडली जाल्या उपरांत हवामान नितळ उरतले. 18 तारखेक उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांनी गडगड जोगला आनी नेटाच्या वाऱ्या सयत पावस पडूं येता. 18 तारखे उपरांत व्हडलो पावस पडपाची शक्यताय नासली तरी कांय वाठारांनी तो हलको शिवरू येता. हवामान नितळ उरतले. फाल्यां दनपारां वत जाल्यार रातचो पावस चडटलो. फाल्यांचे चडावत तापमान 33 डिग्री जाल्यार उणें तापमान 24 डिग्री उरतले. मंगळारा दव पळोवपाक मेळचो ना. मंगळारा घसघशीत पावस. 18 तारखे उपरांत हवामान नितळ. मंगळारा चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धनयांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365 च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत आयकपाक गोंयकारांचो आवाज गोवा 365 मोग आसचो.